भाजपान पश्चिम बंगाल विधानसभा वेंचणुकेत टीएमसीचेर जैत जोडले। या यसा फाटल्यान गोयचे पूत आणि भाजपाचे संघटन मंत्री सतीश धोंड हे पड्ड्या फाटले सूत्रधार आसात। तांणी बंगालात संघटन मंत्र्याचो ताबो घेतले उपरांत भाजपाक बंगालात पहिलेच खेपे यश फावो जाला। जाल्यार गोय काँग्रेसीचो फुडारी गिरीश चोडणकार तामिळनाडू प्रभारी म्हूण गेल्लो, मात तामिळनाडूंतल्या काँग्रेसीक हार खावची पडली। सतीश धोंड हे भाजपाचे एक ज्येष्ठ फुडारी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे आदले प्रचारक आसात। जुलै 2022 वर्सा तांची अस्तंत बंगालात संघटन मंत्री म्हणून नेमणूक जाल्ली। गोंयांतल्या तांच्या यशस्वी वावरा उपरांत बंगालातली पक्षाची संघटनात्मक मांडावळ घट करपा खातीर आणि संघटन महामंत्री अमिताभ चक्रवर्ती हांका आदर दिवपा खातीर तांची बदली बंगालात जाल्ली। 21 जुलै 2022 ह्या दिसा भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी धोंडाची नेमणूक केल्ली। खास करून पंचायत आणि 2024च्या लोकसभा वेंचणुके खातीर बंगालात भाजप संघटना घट करप हो तांच्या नेमणुके फाटलो मुखेल उद्देश आशिल्लो। मुळाव्या पांवड्यार संघटनात्मक वावर करून बंगालात भाजपाची शक्त वाडोवपाची जापसालदारकी तांचेर सोपयल्ली। ह्या संघटनात्मक वावराचे फळ निमणे भाजपाक फावो जाले। धोंड हांची बंगालात नियुक्ती जाले उपरांत पहिलेच खेपे भाजपान फकत बंगालाचो गड भेदूंक ना, जाल्यार 15 वर्सां सत्तेत आशिल्ल्या टीएमसीक घरा धाडून भोवमतान आंकडो हुपला। 2022 वर्साचे वेंचणुके वेळार गोंयांतय ताणें पक्षाक मजत केल्ली। आता 2027 वर्साच्या विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर गोंयांत चालू आशिल्ली आंदोलनां आणि राजकीय घडणुको पळोवन धोंडाक गोंयांत आपयतली अशी चर्चा जावपाक लागल्या। मजगतीं गोय काँग्रेसीचो फुडारी गिरीश चोडणकार तामिळनाडू प्रभारी म्हूण गेल्लो, मात तामिळनाडू काँग्रेसीक हार खावची पडली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।